Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. माझे पहिलेच काम झेडपी जाऊन गेले ते आमचे साईबाबाचे ब्युटिफिकेशन ते विदिन एक 15 डेजान सुद्धा आम्ही सुरुवात करून ते काम आम्ही कंप्लीट केले आणि त्याच्या फाटल्यात बारीक बारीक आपले रस्ते आणि कितें ते कामां केले. त्याचे उपरांत जे काम आमचे आता सगळ्यांच्या हितूर नावारूपान येण्यासारखे म्हणतात ते हे गणेश विसर्जनाचे सगळ्यांत कोणे पहिली सुरुवात करताना आम्ही गणेशाच्या हितूर सुरुवात करता आणि तेच म्हाका सौभाग्य लाभले की त्या गणपती विसर्जनाच्या ह्या स्थळाचे काम करपाचो एक योग येयलो. म्हाका बाब सागर तिळवे सांगतालो उदयान सांगले की ते काम जावचे आमचे काम करपाचे आणि योगायोगान आम्ही ते घेतकच आमकां आमच्या झेडपी अकाउंटंट आसलो ती आमच्या ह्याच गांवची मिसेस शेडगांवकर तेणी आमकां खूप सपोर्ट केलो. त्यांनी ते आमचे काम अक्षरशः प्रायोरिटीचेर घेतले आणि आयज आमकां हे काम खंय तरी कंप्लिशनाक येयल्ल्या भाशेन जालें आणि आयज तेचे आमी हांगासर फाउंडेशन स्टोन दवरून हे कामाची सुरवात आता बेगींतल्या बेगीन जातली. ही कामां हे प्रत्येक गोष्ट जी असता तेका प्रत्येकाक योग येवचो असता. प्रत्येक जाणान सगळे कामां करपाचे ठरयतात पण ती खंय घडटा तशी ना. तसोच हो योग घेवन म्हाका हे काम करपाची एक संद मेळ्ळी आणि तेचो आयज सुरवात जाल्या. हांव हेचे फुडें म्हाका दिसता की आमकां आतां दुसरी कामां आमची आसात. आतां पालये कोरगांव रोड आमचो आसा जो बायपास रोड जातलो जे आमी पेडण्यां बी वयतले जाल्यार बालकातान वयतले हॉस्पिटला कडेन वयतले जाल्यार पयसच्यान वयचें पडटा. हांव आमच्या MLA आदरणीय जी दारोडकराकय सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी त्या बाबतींत आमचे फायल जी मूव जाल्या ती फुडें वचची कित्याक ताका सगळे अप्रुवल हे एस्टिमेट केल्ले आसात. सगळे तेचे NOC जाल्ली आसा. कारण ती जर फायल घेतली जाल्यार कितकेशे डिस्टन्स आमचे शॉर्ट जातले आणि आमकां हॉस्पिटल एरिया बी आतां कवर अप जावपाक शॉर्ट जातले आणि तेचो फायदो केरी पासून ते आमचे हरमल पालयेन सगळ्यांक व्यवस्थीत जावंक शकता. त्याची आम्ही आता ती फायल घातल्या ते काम प्रायोरिटीन तुम्ही घेवचे आणि अशीच आणखी कामां माझी आसात जी माझ्या झेडपी फंडांतल्यान हांव पालयांक लागून घेतलो आणि आमकां तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतले. आजच्या कार्यक्रमां म्हणजे हांगासर हो हॉल गणपती विसर्जनाचो हॉल तयार जाता तेका ह्या हॉलाक आमचे खरे म्हणचे तर ह्या भागाचे झेडपी रंगनाथ कलशावकर यांच्यानी खूप प्रयत्न केले. तसेच हांगासर आमची एक शेडगांवकर मॅडम म्हणून आहा त्यांनी प्रायोरिटीन घेतलेली आसा आणि ते टेंडर बी घालून त्यांचे काम मोलाचे आसा अति मोलाचे आसा. त्याच बरोबर ह्या भागात आमच्या झेडपी अंडर खूपशी कामां त्यांच्यानी घेतलेली आसात. आज पळोवंक गेल्यार खरे म्हणजे खऱ्या अर्थान आमचे जी दारोलकर MLA ह्या भागाचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आसात त्यांच्यानी खरे त्यांचे हे लक्की असे आहात म्हणजे त्यांना ही कामां आता सुरू करून आमच्या पंचायती मार्फत त्यांना एक संधी मेळिल्ली आसा आणि आमकां खरोखरच आनंद आसा त्यांच्याबद्दल की ते पाणयाची समस्या त्यांच्यानी आताच एक टँकर आणखी एक गव्हर्नमेंटाची एक आसा प्लस आणि एक त्यांच्यानी टँकर आपण दवरलेली आसा ती सप्लाय करता म्हणून पाणयाची थोडीशी समस्या गेल्या तरी पण आम्ही त्यांना असे हे करता विनंती करता जे आमच्या टाकयेत उदीक येता ह्याच्या सप्लायच्या वॉटर सप्लायच्या तेतूर अजून आता म्हाका दिसता 15 दीस जाले उदीकच पडना. ते कितें आहा ते तेंच्यांनी मातशें ऑफिसरांक घेवन पण आमकां फुड्यान घेवन ते डिसायड करपाचे आणि आमकां सगळ्यांक हे करपाचे पाणयाची विशय सोडोवन दिवपाचो. तशेंच आमी म्हणटा की हे काम जे आसलें ते बिल्डिंगान आमी घातलेले जवळ 4 वर्सां आमचे अडकले. 4 वर्सांनी परते हांगासर हेंच्यांनी झेडपीन दिवन तेंच्यानी ताबडतोब एका म्हयन्या भितर काम करून ते आमकां कामाचे वर्क ऑर्डर बी दिवन आज खऱ्या अर्थान काम स्टार्ट झाले आसा. समस्त नागरिक हांगा उपस्थित आहात तेंचे हांव सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. सांगपाचें जाल्यार हे रिनोव्हेशन गणपती विसर्जन हॉल हांगा आमी एवरी इयर हांगा ह्या हॉलात पुजा जाता. त्याच बरोबर आमचो जो एक फूल वॉर्ड आहा हांगासर आमी गणपती विसर्जन करतात. हांगा आरती बी जातात. बरेचशे कार्यक्रम हांगा जातात. भजनाची प्रॅक्टीस जाता. गेले म्हाका दिसता 3 वर्सां जाली हांवें पयलीं निवडून हे जाल्लो तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें आमी बिल्डींग सेक्शनात पण खूप आमी ट्राय केली NOC हाडपाक हांवें 2-3 फावटी NOC चेंज केली
तेच्या उपरांत ओदरांनी तेंच्यांनी बरो सहकार्य केलो. पण काहीशा कारणांक हे बिल्डींग असून जावंक ना. हांव आमदाराक पयलींच्या खूब रिक्वेस्ट केली, हे गरजेचें आसा काम, हे जावपाक जाय, पण तेणी काहीतरी बरो रिस्पॉन्स दिवंक ना. मागीर रिसेंटली तुमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की रिसेंटली आमी 1 ते 2 म्हयन्या पयलीं रेग्युलेशन चेंज केले. सरपंचाक सांगले हे आमचें काम जावचें आनी म्हाका खरोच अत्यंत गरज आसा ह्या हॉलाची, जावपूच जाय म्हणला कशेंय करून. म्हणून त्यान रेग्युलेशन चेंज केले, झेडपी फंडातून घेतले. आमचे शेडगांवकर आहा, आमचे झेडपी साहेब आहा, यांच्यांनी खुबसो म्हाका हे केलो, सपोर्ट केलो. बेगीन इस्टिमेट हाडलो, इंजिनियरांक हाडलो आनी सडनली एक 15 ते 20 दिसां भितर फायलय पास करून हाडली. सो हांव तेंचे सगळ्यांचे हांगा तेंकां तेंचे आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर हांगा एनओसी दिल्लेली आहा तेंचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी जे टेंडर जे कोणी घेतलेले आहा आमचो सत्यवान नायक, तेंकां रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हे मातशें काम करचें, कित्याक आमची 1 मे हांगा आमची पुजा आसता. तेच्या पयलीं तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन मातशें हे हॉलाचें काम कंप्लीट करून आमकां ती पुजा घालपाक जाय. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आहा गणपती विसर्जन हॉल पालये गांवांत. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या झेडपीक म्हणटा आनी एंटायर पंचायत टिमीक इन्क्लुडींग सरपंच, की एक टीम अशी गावल्या की हार्ड वर्किंग कशी आनी डेडिकेटेड आपल्या कामाक. आनी अशा टिमी वांगडा काम करपाक खरेंच बरें दिसतलें. कित्याक एकटो कितली स्पीड घेवं शकता हो प्रश्न येता. जेन्ना लोकल्स जेन्ना पंचायत बॉडी जावं झेडपी जावं हे कंट्रीब्यूट करून एकी कडेन रावन जर काम आमी वांगडा करीत जाल्यार ते काम स्पीड अप जातलें. तशेंच आतां झेडपीन सांगलां तशें बायपास रोड डेफिनेटली तेंच्यांनी फायल घेवन येवपाची जाता तिका इमिजिएटली प्रायोरिटी बेसिसचेर ते कंप्लीट करया. आनी जे डेव्हलपमेंटाची कामां आहात कांय भेदभाव ना दवरता, डिफरन्सीस दवरया नाका. खंयच्या पक्षाचो कोण कितें एकठांय रावन डेव्हलपमेंटाचें काम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर करया, इतलेंच सांगूं.